उमेद जाता आणि खूप बरें दिसता। इतले हर्ष उल्हास वातावरण आज भागवत कथा आज वास्कोच्या राम मंदिरान हांगा फुडले 7 दीस जातली आणि भागवत कथा ही आमच्या हिंदू धर्मा भितर एक म्हणजे खूप प्रभावी अशी कथा आसा। कृष्ण आमचे देव कृष्ण नाल्यार विष्णू हांची कथा आसा आणि कशे आपल्या असीम भक्तीन प्रहलाद गुरू नाल्यार भक्त प्रल्हाद आणि देवाचे कडेन मार्ग गाठलो आणि देवाक प्राप्त केलो ही सगळी ही हाजी कथा आसा आणि खूप फुडले 7 दीस ही कथा ह्या राम मंदिरान जातली आणि म्हाका खूप उमेद दिसता सांगपाक की म्हाका सलग दिसता हे तिसरे काय चौथे वर्स आमी ही कथा करतात। भागवत कथाचे महत्व हिंदू धर्मा भितर आमकां खूप मोठे आसा आणि आज म्हाका मान मेळटा की तीच भागवत कथा म्हणजे तकलेर दवरून आज म्हाका देवळा पर्यंत व्हरपाचें एक सौभाग्य मेळटा। ताचे खातीर हांव कमिटीचे आभारी आसा आणि अशी आमच्या हिंदू धर्मान मान्यता आसा की भागवत कथा जंय जाता त्या गांवचे त्या वाठाराचे सगळे बरे बरे जायत वता आणि जे कितें दोष आसा ते निवारण जाता अशी ही मोठी अशी ही कथा भागवत कथा हे फुडले 7 दीस राम मंदिरान जातली। म्हाका दिसता सगळ्या मुरगांवकारांनी हाजो फायदो घेवचो आणि सगळ्यांनी येवन ही कथा आयकची अशें म्हाका सांगून दिसता। आज भागवत कथा जे प्रोसेशन श्रीराम मंदिरापर्यंत बायलांनी आणि सगळ्या कमिटीच्या वतीन चालू आसा। खरेंच बरें दिसता की हाच्या पयलीं जेन्ना भागवत जेन्ना आमकां संद मेळ्ळा तेन्ना भागवत कथा आयकुपाची जे सौभाग्य आसा ते आमकां मेळ्ळा। भागवत कथेन म्हणटा की मन शुद्ध जाता। भागवत कथा आयकल्यार मन शुद्ध जाता। आयच्या ह्या स्ट्रेसफूल लायफान मॉडर्न लायफ जशें म्हणटा ताका खूब धांव जाता। खंय तरी देवा कडल्यान आमी एक मातशी पयस वचत चल्ल्या जेन्ना दिसता तेन्ना अशा भागवत कथांतल्यान देवाचे सगळे आयकून देवाच्यो ज्यो स्टोरीज आसा त्यो आयकून खास करून ल्हान भुरग्यां खातीर सुद्दां एक खूब बरी गोष्ट आसा। हांवूय मागता सगळ्यां कडेन खास करून जे आमचो यंगर जनरेशन आसा तांणी बी ह्या कथेन पार्टिसिपेट जावन तातून जे सार आसा आमच्या हिंदू धर्मा भितर जे आमकां सांगला ज्यो स्टोरीज आसा मायथॉलॉजिकल स्टोरीज आसा ज्यो खऱ्या अर्थान आमकां देवाच्या लागीं व्हरता तातून भाग घेवचो आणि हाजी पुण्याई घेवची। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।